Why the police acted under so much pressure? एका सादे गार्बेजीच्या इन्सिडेंटा खातीर एका भुरग्याक इतली वरां दवरून ताका इंटिमिडेट करून ताका पॉसिबली अशें आयकूंक येता की एसॉल्ट करून ताजेर रातभर ताका दवरून थंय FIR करप ऑन हूज इन्स्ट्रक्शन्स द पुलीस एक्टेड लायक दीस दॅट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. अंटील दॅट हॅपन्स हे PI आनी जे बाकीचे पुलीस ऑफिसर्स आशिल्ले तांकां थंय सस्पेंड करूंक जाय. दॅट इज आर क्लियर डिमांड अँड वी वील पुश फॉर इट. थोडे म्हाका दिसता एक वर्सभर पयलीं म्हापसा पुलीस स्टेशनाक बेस्ट पुलीस स्टेशन म्हणून अवॉर्ड गावला इंडिपेंडन्स डे रिपब्लीक डे. आनी जर आमचे असेसमेंट जे करता पळय पुलीस स्टेशनांचे हेंचे पॅरामिटर्स इतले लो आसले जाल्यार परवरी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे भाशेन कंडिशन जाता. खंयच्याय इंडिविज्युअलाचेर हांव आरोप करिना, पण अशें कोणाक इंटिमिडेट करपाक रिस्ट्रेन करून ताका हॅरस करून एक पॉयंटाचेर हाडप की तो मेंटली ब्रेकडावन जावन अशें ड्रास्टीक स्टेप घेता आपल्या फॅमिलीचे भायर जावं बाकीचे न विचार करता. आतां हितून सोशल मिडियाचो चड मिस्टेक आहा ताका त्या पॉयंटार ड्रायव करपाक काय पुलीस ब्रुटॅलिटीचो चड हें आसा तें आमकां कळचेंच ना, कित्याक तें तेज्या मनान गेलें. खरें म्हटल्यार आमचे जे सद्याचे गोंयचें कंडिशन आसा ते खरेंच आमच्या भुरग्यांक हांगा फुडें वाडोवपाची काय ना, आनी आमची भुरगीं हांगा जी वाडटा ती सेफ आसतली काय ना हेजेर व्हडलो क्वेश्चन येता.